कॅम्पेनिंग कशी चलता तुझी? कॅम्पेनिंग तुका आतां दिसतलें की आमी जे वाड्यार वयतात आमी 4-5 जाणूच वयतात, पूण फाटल्यान सगळी आख्खी ज्या घरान वयतात तो घरांतलो जॉयंट जाता. म्हणजे आमी ते जे वाड्यार वयतात त्या वाड्यातले आमचे स्थानीक लोक आमच्या वांगडा भायर सरतात. तर तेचेरूच कळटा की लोकांचो कसो रिस्पॉन्स जाता. आमी कोणाक आफोवंक वचनात आनी इनवायटूय करना बाबा डोर टू डोर कॅम्पेनिंग या म्हणून. ऑटोमॅटिकली आपूण स्वताहून येतात. तेचेरूच कळटा की रिस्पॉन्स कसो आहा. 14 तारखेक तुम्ही कितें मॅसेज दिवंक सोदतात? डेफिनेटली 14 तारखेक एकूच मॅसेज आहा. जर जितली ही 5 वर्सां जो गोंयच्या जनतेन जो अत्याचार आणि त्रास सोंसला ह्या सरकारान BJP सरकारान जो बारीक सामान्य लोकांक त्रास दिला तो जर त्रास फुडें जावंक जायना जाल्यार सगळे जनतेन चिंतपाक जाय. जर BJP घरात हाडूंक जाय आनी जर BJP घरात हाडटलो जाल्यार BJP कोण डिफीट करता ताका सपोर्ट करपाक जाय. आनी वोटींग म्हणटा ती चिंतून घालपाची, ती स्प्लीट करपाची न्हू. सगळ्या पार्टीं कडेन सगळ्या लोकां कडेन हांव गोंयच्या जनतेक इतलेंच सांगूंक सोदता की जर BJPक धाडूंक जाय जाल्यार एकठांय आयज येवपाची गरज आहा. मागीर ते अलायन्स कोणा वांगडा जावं किंवा ना जावं, पूण BJPक घरात धाडपाक एकठांय येवपाची गरज आहा. फाटल्या फावटी थोड्याशा मतांनी पडलेलो. आता कितें हें पळयता तूं, पॉयंट पळयता? लास्ट टायम कॉन्स्टिट्युन्सी न्यू आहली आनी म्हाका 6 म्हयने मेळ्ळे. आयज म्हाका 3 वर्सां मेळ्ळ्यात आनी 3 वर्साच्या गॅपान हांवें जितकी घरांत न्हू गल्ली गल्ली म्हणटात तशी सगळी बायहार्ट जाल्ली आहा म्हाका. आनी लोक म्हाका पर्सनली जाणात आनी हांव इंडिविज्युअली 1 to 1 लोकांक वळखता. सो तो 6 म्हयन्याचो गॅप आनी 3 वर्साच्या गॅपाचेर खूब डिफरन्स आहा. ह्या फावटी तुका टफ कशें दिसता? पळय आमी कोणाक डिफीट करपाक लागून फिल्डार देवोंक ना. टफ लूज विनींग लुजींग हे हांव घेवन बसना. आमी आमचो टार्गेट आहा जिखप आनी जिखपा खातीर आमी जाता तितलो प्रयत्न करीत आहा. आनी डेफिनेटली मांद्रेच्या जनतेन कौल दिल्लो आहा. सद्या इलेक्शना पयलींच सगळे आमकां जॉयंट जायत आहा, सगळे पक्षाचे जॉयंट जायत आहा. आनी म्हाका दिसना कोण टफ आहा आनी लूज आहा. आमी स्ट्रॉंग आहा. थँक्यू.